बापाचे नावी आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सौतमानतान देवाक सोर पदवीदार बापाक स्वर्गार आणि पृथ्वीच्या असणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमियाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवे सामावलो आमकां मुळे ताणें जल्मलो पोंस पिलाता ताणें कोस सुसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिल्लो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयता जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सौतमानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभे भक्ताचो एकठार पातकांचे भोगसणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इकराय आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बसयता तशी आमची पातकां बगोश आनी आमकां तांणे पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मोरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर जेताय आसा उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आंबाबिया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर जेताय आसा उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आंबाबिया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर जेताय आसा उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आंबाबिया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आद्यांत तसो सर्वता आमेन. नियाळ्या आयच्या दिसाचे 5 मिस्तेर दुखीचो पयलो मिस्तेर सुमिया जेजू क्रिस्त जेसेमनाच्या मोळ्यांत मागणे कोत्ता आसतना आमच्या पातका पासत रोगोत उमेलो. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गार जाता दोशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बसयता तशी आमची पातकां बगोश आनी आमकां तांणे पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मोरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर जेताय आसा उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आंबाबिया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर जेताय आसा उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आंबाबिया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर जेताय आसा उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आंबाबिया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर जेताय आसा उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आंबाबिया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर जेताय आसा उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आंबाबिया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर जेताय आसा उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आंबाबिया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर जेताय आसा उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आंबाबिया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर जेताय आसा उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आंबाबिया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर जेताय आसा उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आंबाबिया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर जेताय आसा
ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू भाग्यवंतेमध्ये देवाचे माये अंबाबिया ते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आद्यान तसो सर्वता आमेन. ओ म्हजे ओ म्हजे जेजू बोगोश म्हाका निवार आमकां हेमपणाच्या उजांतली सगळ्यांच्या आत्म्या सगार व चड कोण गरज आसलेल्यांक. दुसरो मिस्तेर पिलाताच्या राज आंगण्यान सुमिया जेजू क्रिस्ताक एका कांब्याक बांदलो आणि 5 वजारां वयर ताचेर जेरमोण मारले. आमच्या बापा सगळींच्या तुवें नांव पवित्र जावं, तुवें रायज आमकां येवं, तुवें कशी सर्गा जाता तशें संसन जावन. आमचो दिसपटो इग्राय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता. दोशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणें तूं पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुतपेंत बदले सरस्पो तुवें तें आसा ओसराम तो तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय या पापा खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुतपेंत बदले सरस्पो तुवें तें आसा ओसराम तो तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय या पापा खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुतपेंत बदले सरस्पो तुवें तें आसा ओसराम तो तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय या पापा खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुतपेंत बदले सरस्पो तुवें तें आसा ओसराम तो तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय या पापा खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुतपेंत बदले सरस्पो तुवें तें आसा ओसराम तो तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय या पापा खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुतपेंत बदले सरस्पो तुवें तें आसा ओसराम तो तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय या पापा खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुतपेंत बदले सरस्पो तुवें तें आसा ओसराम तो तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय या पापा खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुतपेंत बदले सरस्पो तुवें तें आसा ओसराम तो तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय या पापा खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुतपेंत बदले सरस्पो तुवें तें आसा ओसराम तो तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय या पापा खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुतपेंत बदले सरस्पो तुवें तें आसा ओसराम तो तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय या पापा खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां जसो काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगोश म्हाका निवार आमकां हेमपणाच्या उजांतली सगळ्यांच्या आत्म्या सगार व चड कोण गरज आसलेल्या. तिसरो मिस्तेर सुमिया जेजू क्रिस्ताच्या मस्तकार कांट्याचो मुकुट घालो. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजे रायज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गार जाता दोशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोश आनी आमकां ताणें पडूं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पोर तुजें आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये बाबिया ते विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पोर तुजें आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये बाबिया ते विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पोर तुजें आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये बाबिया ते विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पोर तुजें आसा
ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूत जेजू भाग्यवंते मध्ये देवाचे माई बाबिया ते नदी कोर आताने आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तू बोलले सर्वेस्पोर जेते आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूत जेजू भाग्यवंते मध्ये देवाचे माई बाबिया ते नदी कोर आताने आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तू बोलले सर्वेस्पोर जेते आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवंते मध्ये देवाचे माई बाबिया ते नदी कोर आताने आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तू बोलले सर्वेस्पोर जेते आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवंते मध्ये देवाचे माई बाबिया ते नदी कोर आताने आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तू बोलले सर्वेस्पोर जेते आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूत जेजू भाग्यवंते मध्ये देवाचे माई बाबिया ते नदी कोर आताने आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तू बोलले सर्वेस्पोर जेते आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूत जेजू भाग्यवंते मध्ये देवाचे माई बाबिया ते नदी कोर आताने आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तू बोलले सर्वेस्पोर जेते आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूत जेजू भाग्यवंते मध्ये देवाचे माई बाबिया ते नदी कोर आताने आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या आद्यांत तसो सर्वता आमेन. ओ म्हजे जे असलेल्या चवथो मिस्तेर सुमिया जेजू ख्रिस्त चोडलो कालवार दोंगरार आपल्या कांदार तो बारादीक कुरीस घेवन आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुवें नांव पवित्र जावं तुवें रायज आमकां येवं तुवें गोशी सर्गात जाता तशें संवसारांत जावन आणि आमचो दिसपटो इग्राय जायस आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता दोशी आमची पातकां तूं बोगोस आणि आमकां ताणणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे गुपेंत बदले सरस्पो तुवें येता आसा ओस्त्राम तो तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय आपापल्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुपेंत बदले सरस्पो तुवें येता आसा ओस्त्राम तो तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय आपापल्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुपेंत बदले सरस्पो तुवें येता आसा ओस्त्राम तो तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय आपापल्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुपेंत बदले सरस्पो तुवें येता आसा ओस्त्राम तो तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय आपापल्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुपेंत बदले सरस्पो तुवें येता आसा ओस्त्राम तो तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय आपापल्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुपेंत बदले सरस्पो तुवें आसा ओस्त्राम तो तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय आपापल्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुपेंत बदले सरस्पो तुवें येता आसा ओस्त्राम तो तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय आपापल्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुपेंत बदले सरस्पो तुवें येता आसा ओस्त्राम तो तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय आपापल्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुपेंत बदले सरस्पो तुवें येता आसा ओस्त्राम तो तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय आपापल्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुपेंत बदले सरस्पो तुवें येता आसा ओस्त्राम तो तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय आपापल्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदांकाळ आमेन. ओ म्हजे जेजू भोगोस म्हाका सगळे आत्म्या स्वर्गार वर भोव करूं चड गरज आसलेल्या. पांचवो मिस्तेर
सुमिया जेजू क्रिस्ताक सोडलो कुर्सार दोगा चोरां मदें सोगले सोबे मासार आनी आंकवार मुरेचे दिश्टी मुखार आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गार जाता दोशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टोय गिरायज आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगोश आनी आमकां ताळण्या पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस पोरचें तें आसा उस्त्र्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू भाग्यवंते मध्ये देवाचे माई बाबिया ते नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस पोरचें तें आसा उस्त्र्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू भाग्यवंते मध्ये देवाचे माई बाबिया ते नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस पोरचें तें आसा उस्त्र्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू भाग्यवंते मध्ये देवाचे माई बाबिया ते नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस पोरचें तें आसा उस्त्र्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू भाग्यवंते मध्ये देवाचे माई बाबिया ते नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस पोरचें तें आसा उस्त्र्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू भाग्यवंते मध्ये देवाचे माई बाबिया ते नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस पोरचें तें आसा उस्त्र्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू भाग्यवंते मध्ये देवाचे माई बाबिया ते नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस पोरचें तें आसा उस्त्र्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू भाग्यवंते मध्ये देवाचे माई बाबिया ते नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस पोरचें तें आसा उस्त्र्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवंते मध्ये देवाचे माई बाबिया ते नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस पोरचें तें आसा उस्त्र्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवंते मध्ये देवाचे माई बाबिया ते नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस पोरचें तें आसा उस्त्र्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवंते मध्ये देवाचे माई बाबिया ते नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आद्यान तसो सर्वता आमेन ओ म्हजे जेजू तूं आमकां कोणाच्या उज्यांतली सगळ्या स्वतमे सर्गात वचलेल्यांक नमान राणी काकोतीची माई तूंच घे आमचें जिवीत अमृत आनी बरवसो आमी परदेशी वेची बालकां तुका उलो मागता ह्या दुखाच्या कोणान आसतना सुस्कार सोडून करून माई तुका प्रार्थना आमचे दर शरातिनी तुजी काकोतीची नदर घाल तूं कोणबल आनी मोगाल मुलो मागवार मोरे हे परदेसा उपरांत तुजो पूज जेजू आमकां दाखय भाग्यवंत देवाचे माये विनोद कोर आमचे पासून सुमिया जेजू क्रिस्तान बसायले ते आमकां फावो जावच्याक प्रार्थुया देवा तुज्या एकल्याच पुताक आपल्या जिविता मोन्ना आनी पुनर्जीवन पळोवपा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो भाग्यवंती आंकवार मोरयेचे भोव पवित्र रुजायेचे मिस्तेर आमी नियाळटाव तातूंत आटापलेले आसात ताची देख घेवशी आनी बासायलेले आसात ते आमकां मेळोशें कोर म्हूण मागता तेंच आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं ओशें जावं देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे ताय ओशें जावं पाप साहेबाच्या इंतेसांवा पासत आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गार जाता दोशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगोश आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरे कृपेन तूं बोललेले सर्वेस्पोचे तें आसा उस्त्र्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये अंबापिया ते नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आद्यान तसो सर्वता आमेन.
मिसाचे सुरवातेक गीत घेऊया. A36 पेज नंबर 20. A36. Bapaco tu mokutai, Amche mone Jesu datai, Omogol kunin wasdako, Aple civit tu kabetro, Tu ceko tu mektai zata, Bawat wiswas Bogu zata, Tuce kutume taizata, Bawat wiswas pogudzata. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां हे आयचे नोवेनाचे भेटेन. आयज ह्या सव्या नोवेनाक आमी खेरीत भाशेन मागुया आयची मिसाची मांडावळ कोत्तलो सॅक्टर जिना पेंटा फोंडवे ह्या सॅक्टरांतल्या सगळ्या घोराब्यांचेर सायबीण मायचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक हे मिसाचे भेटेन नोवेनाचे भेटेन आमी मागुया. तशेंच दुसरे इंतसावान आयज आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या सांतान तावारीस ताच्या पयल्या वर्साचो उगडास करून देवान ताच्या आत्म्यांक शांती फावो करूंक आनी ताच्या घोराब्यांक फावो ती बुजवण दिवंक हे मिसाचे भेटेन तांचेय पासत मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज आमी दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात रुफिना फेर्नांडीस आनी रिशेल अल्मेदा. तशेंच मारियो मिनेझीस आपल्या बरी भलायकी पासत मागूंक लायता आनी हेर सगळीं जीं बरी भलायकी सोदतात तांचे सगळ्यां पासत मागुया. जांचे जल्माचे दीस आसात लग्नाचे दीस आसात तांकां सगळ्यांक देवाचे कृपेन आनी मजतीन भर म्हूण ओगीच रावन आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, आज आमचो विशय जावन आसा मारये भाशेन बरी खबर परगोट्टाव तेन्ना जेजूचे कुशालकायेचे आमी गवाय. मारयेन आपल्या जिवितान आपल्याच जिविताच्या उदाहरणा वरवीं ही बरी खबर परगोटली. न्हयची बरी खबर परगोटली पूण ही बरी खबर तिणें आपणायली आनी दुसऱ्यांक दिवंक ती वावुरली. दावी ह्या जेजूचे कुशालकायेन तिणें वांटो घेतलो. दावी देवाचे येवजणीक तिणें वांटो घेतलो. दावी सगलें देवाक मानता तशें कुशालकायेन तिणें केलें आनी देवाची बरी खबर ती परगोटूंक आपल्या दिसपटी जिवितान वावुरली. आमच्या जिवितान देव आमचे सगळे जायते तरेन उलयता. देवाचें उतर आमचे सगळे आमकां जागयता. बरी खबर दुसऱ्यांक सांगूंक आमकां आपयता आनी दिसपटी आमकां हुस्कायता. आमी ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक दुसऱ्यांक आमची बरी खबर न्हय पूण देवाची बरी खबर आमी दिवंक वावरूंक ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक खतखत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवान एकामेका लागीं बोगसोणे मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्य सदांचांक वार मरे सगळ्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुशी खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. Amen. Sumya
krótko, słomiaka krótko, słomiaka krótko. प्रार्थुया. सोम्या जेसू बाग्योंत मारयेचो आंकवार कुसवो दोयाळपणी तुवें तुजें बिराड जावच्याक विचून काडलोय. ह्याच मायेच्या गोपान देंवचाराच्या सगळ्या ताळण्या विरुद्ध आमकां सदां राखो आनी आसरो मेळूं. उपकार आमी तुजे लागीं मागता, जो बापा सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेसू जियेता आनी रासवो चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. बागेंत पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताचे मुनियारी आनी देवाच्या गुटाचे कारबारी कशे मनशांनी आमकां लेखचे. कारबाऱ्या सोवे हो गूण गरजेचो. जड एकलो कारबारी विस्वाशी जावंक जाय. तुमी वो मनशाचे खंयच्याय नोयसोबेन म्हजी नीत केली जाल्यार हांव कसलीच पर्वा करिना. म्हजी नीत हांवूच पर्यां करिना. म्हजें अंतस्कण नितळ आसा, पूण हाका लागून हांव निरपराधी म्हूण समजना. म्हजी नीत करपी एकलोच सोमी. म्हणटच आदी फुडें सोमी हे पर्यान कोणाचीच नीत तुमी करूं न्हय. तेन्ना कालोखांतले गूट तो उजवाडा हाडटलो आनी मनशाच्या मनांत लिपून आसलोल्या येवजणे उगडापे करतलो आनी तेन्ना देव जण एकल्याक फावो ती शाबासकी दितलो. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जाबाब जावदी. बरे मनशाची सोडवण सोरेस्पोराच्या हातांत आसा. आनी एक पावटी म्हणुया, बरे मनशाची सोडवण सोरेस्पोराच्या हातांत आसा. सोरेस्पोराचेर पातयेवन राव आनी बरें तें कोर. देस भोगूंक आनी शांतीन जियेवंक तुका मेळटलें. सोरेस्पोरा सोवे आसूं सगळो तुजो संतोश. तुजे कालीज आशेता तितले तो तुका दितलो. जाबाब, बरे मनशाची सोडवण सोरेस्पोराच्या हातांत आसा. तुजें जिवीत सोरेस्पोराच्या हातांत घाल. ताचेर विस्वास दवर. गरज तें तो करतलो. तुजें बरेपण उजवाट्या दिसा परी उदेतलें. तुजें प्रमाणीकपण दोनपाराच्या वोता वरवीं परजळटलें. जाबाब, बरे मनशाची सोडवण सोरेस्पोराच्या हातांत आसा. वायटाक पाट कर, बरें कोन्याक लाग. सासणाक तोखता तसले तुका तिकाण मेळटलें. कित्याक बरें तें सोरेस्पोराक मानता आनी आपल्या भोगताक तो कधीच सांचो ना. जाबाब, बरे मनशाची सोडवण सोरेस्पोराच्या हातांत आसा. बरे मनशाची सोडवण सोरेस्पोराच्या हातांत आसा. आकांताच्या वेळार तो ताचो आलाशिरो. सोरेस्पोराक तांकां आदार दिता आनी सोडयता. आपणाक शेरोना येता म्हूण तो तांकां निवाडटा. जाबाब, बरे मनशाची सोडवण सोरेस्पोराच्या हातांत आसा. उद्गार. Zui sorbespora, zui sorbespora, zui, 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 zui. Zui sorbespora, zui sorbespora, zui, 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 zui. हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव कोता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. म्हणटा सोमी. Zui sorbespora, zui sorbespora,
Zoi, 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 zoi. Zoi sorbes pora. Zoi sorbes pora. Zoi, 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 zoi. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुझे सवे असो. लुका पोरमोणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka somia. फारिसेवांनी आनी धर्मशास्त्रांनी जेसूक म्हणलें, जुवांवाचे शीस आनी तशेंच फारिसेवांचे भोंवन भोंवन उपास आनी मागणें करतात, पूण तुजे शीस खावन पिवन आसात तें कशें? आनी जेसून तांकां म्हणलें, न्हवरो पावण्या बरोबर आसतना तुमच्यान तांकां उपास करूंक लावं येत? न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून व्हरचे दीस येतले, मागीर ते दीस येतूच ते उपास करतले. अशी एक वपार घालून ताणें तांकां सांगलें, कोणूच पोरन्या आंगोस्त्राक कोपो मारूंक नव्या आंगोस्त्राचो कुडको पिंजून काडिना. तशें केल्यार नवें आंगोस्त पिंजलें तें पिंजलें, त्या भायर ताचो काडलेलो कुडको पोरन्या आंगोस्त्राक सोरी जावचो ना. आनी कोणूच नवो सोरो पोरन्या बुल्ल्यांनी भरिना. तशें केल्यार नवो सोरो बुल्ली फोडून उडयतलो आनी ओतोन वेतलो आनी बुल्ल्याचोय इबाड जातलो. पूण नवो सोरो नव्या बुल्लांनी भरूंक जाय. आनी पोरनो सोरो पिवन आयलोल्या कोणाकूच नवो सोरो रोखडोच बरो लागना. पोरनो सोरो उदीक बरो अशें तो म्हणटा. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगार बाबा भयणीनो, आज आमचे मदें फादर मारियान कोस्ता, डायरेक्टर ऑफ बिब्लिकल अपॉस्टलेट वो आसा. आज किरीत भाशेन देवाच्या उतरांतल्यान आयच्या विशया वयर नियाळ करूंक तो आतां आमकां आदार दितलो. चितान आमी ताका आयकुया. आणि मोगाच्या भुरग्यांक आंकवार बाईच्या चवकाक आमी तयारी करता. आयज 6वो दीस हे तयारेचो आनी आयच्या दिसान हो सोबीत विशय आमच्या दोळ्यां मुखार आसा. मारी अशी बरी वगोडटा तेन्ना जेजूचे कुशाळकायेचे आमी गवाय. भाव भयणीनो, ह्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना आमच्या चालत्या जिवितांत बरी खबर जेन्ना आमी आयकता तेन्ना आमी कुशाळ जाता. तसल्यो जायत्यो घडयो आसात. जेन्ना भुरगे स्वर्गाक येतात ही बरी खबर आयकून कुटूंब कुशाळ जाता. जेन्ना आमच्या परिक्षेचो रिजल्ट येता, आमची भुरगीं पास जातात, तेन्ना आमकां खुशालकाय भोगता ही बरी खबर आयकून. हे भाशेन जायत्यो बऱ्यो खबरो जेन्ना आमी आयकता, बरी खबर आमच्या कानार पडटा, कसली बरे खबरेक आमी रावता, आमकां खुशालकाय भोगता. आमच्या काळीज खुशालकाय भोगता. असलीच एक सगळ्या व्हडली खुशालकायेची खबर म्हणल्यार आमकां सासणाचें जिवीत आसा. आनी ही व्हडली खुशालकायेची खबर आमकां जेजून हाडटा की आमी सासणाक जियेतल्यो, आमी स्वर्गीच्या राज्यांत पावतल्यो. आमी जेजू बरोबर सासणाच्या जिवितांत जल्मतल्यो. ही सगळ्यांत व्हडली खबर आनी बरी खबर. ही खबर आयकून आमकां सगळ्यांक खुशालकाय भोगूंक जाय. सगळे आमी खुशाल जावंक जाय. आयच्या पयल्या वाचपान तशेंच दुसऱ्या वाचपान शुभ वर्तमान हीच बरी खबर आमी आयकता. पयल्या वाचपान भाग्य पावलो कोरिंथांत बरयल्ली पयली चिठी आमकां जबाबदारीचे परगोटणार जावंक दाखयता. जबाबदारीचे परगोटणार हे बरे खबरेचे. जी बरी खबर आमकां जेजून हाडली
हो बरो संदेश आमकां जेजून दिलो भाग्योन पावून विस्वाशी जबाबदारेचो फुडारी एक खबरेचो जालो जोडी कोणी शिकून तांणी बरी खबर परगटली सगळे गोश्ट आटे सोसून एके सुवातेर दुसरे सुवातेर वचून बोडकोण सोसून तांणी बरी खबर सगळे मनशाक हाडून तो वावरलो आयच्या शुभ वखदांत आमी पळयता जेजू देवस्थानाक येता आनी देवस्थानाक वचून इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचून ही बरी खबर गरीबांक कोयऱ्यांक जुलमाक सांपडल्याक तांकां दिता आनी सर्वेस्पराचे कुर्बेचे वरोस तो परगटता सर्वेस्पराचे कुर्बेचे वरोस म्हणजे सर्वेस्पराचे कुशालकायेचे वरोस ह्या कुशालकायेच्या वर्साक एक कुर्बेच्या वर्साक गरीबांक बरी खबर आसता कोयऱ्यांक सुटका मेळटली जुलमाक समाधान मेळटलें हें जेजू परगटता भाव भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यांनो जेजूचें आख्खें जिवीत गरीबाक खुशालकाय हाडटा कोयऱ्यांक सुटका दिवन पातक्यांक बक्षोणें दिवन भायरोयल्याक आपणावन पिडेवताक तेकोणी दिवंक जाय सगळे कडेन बापाची बरी खबर ताणें परगटली बापाच्या मोगाचो भोवाय जेजू जालो आमी आंकवार बारीच्या जिवितांत कितेंच पळयलो आंकवार बारीच्या जिवितांत बरे खबरेची ती गवाय जेन्ना तिका घुमून आयले आपली मावशी भयण एलिझाबेथ गर्भेस आसा उत्तर ती गर्भेस जाल्या आंकवार बारी आपूण गर्भेस आसतना धांवून गेली आनी एलिझाबेथ तिच्या जिवितांत आनी कुटुंबांत तिणें खुशालकाय हाडली जेजूक तांच्या कुटुंबांत दिलो आनी आमकां पवित्र पुस्तक सांगता जेन्ना आंकवार बारीची भेट एलिझाबेथीक आनी तिच्या कुटुंबाक भेट जाली तेन्ना एलिझाबेथीच्या कुसक्यांत आशिल्ल्या बाळकान खुशालकायेक उडकी मारली उडी मारली भाव भयणीनो असली खुशालकाय आंकवार बारीन जाकारियासाच्या कुटुंबाक फावो केली मागीर त्या लग्नाच्या वस्त्यांत जेन्ना सोरो काबार जालो तो कुटुंब कडेन दुखीत पडलो निराशेपणाक सांपडलो सायडीन मारी आपले उतर जेजूशी घालून परतून नवो आनी बरो सोरो जेजू करूंक लागून त्या कुटुंबाक खुशालकाय मेळ्ळी आयज हे विशयाचे नियाळटना देवाच्या उतराच्या उजवाडान बरे खबरेचे परगटणार जेन्ना आमी जातो तेन्ना आमी जेजूच्या खुशालकायेचे गवाय जातो म्हणजे बरी खबर परगटप म्हणजेच खुशालकाय परगटप खुशालकाय दुसऱ्याक बरोवप एक बरपाचो दिवप धीर दिवप दुसऱ्याक देवाच्या उतराच्या उजवाडान आनी जेजूचेर आनी आंकवार बारीचेर जेन्ना आमी नदर मारता आमी कशें बरी खबर परगटतले बरें कोण पळय आमच्यांनी दुसऱ्याच्या जिवितांत बरी खबर परगटून खुशालकाय हाडूंक जाता काय वो जेजूच्या खुशालकायेचे आमी गोवाय जावंक जाता भाव भयणीनो खूब करून भुरग्यांक आनी भुरग्यांनी कित्याक की नॉवेलां चडशे आमी भुरग्यांचेर नदर घालता आनी ते पासून हो संदेश वाडलोल्यान पूण हो करून भुरग्यांक आनी भुरग्यांनी कितें करूंक जाता पयले सुवातेर भुरग्यांनो आमी तर जेजू परगटलेलो जाल्यार आमी जेजूची पयली शिकवण घेवंक जाय आनी ते पासून आमी पवित्र पुस्तक वाचूंक जाय वी हॅव टू रीड बायबल to know Jesus as the good news more and more in our life so that we can give this good news to others. आमी पवित्र पुस्तक वाचूंक जाय आनी जितले आमी पवित्र पुस्तक वाचता तितले आमी
जेजूचो संदेश घेतो बरी खबर आपणायता आनी ती दुसऱ्यांक दिवंक आमी पावतलो. भाव भयणीनो आनी सुपुल्या भुरग्यांनो, गेल्ल्या 3 सोनवार आमी बायबल क्विज धाडटाल्या भुरग्यांक आनी सगळ्यांक. हो बायबल क्विज पयलोच धाडलो तेन्ना एके आवय म्हाका बरी मॅसेज बरयली आनी हे भाशेन तिणें इंग्लीश मॅसेज बरयली. हांव तुमकां ती कोंकणीन सांगता. ती मॅसेज बरोवन अशें सांगता, फादर, आपल्याक 10 वर्सांचो भुरगो आसा आनी जायते फावटी हांव म्हज्या पुताक सांगतालें, बाबा बायबल वाच, आनी तो कितें ना कितें एक्सक्यूज दितालो, कितें ना कितें सांगतालो आनी बायबल वाचिनासलो. पूण जेन्ना हो क्विज आयलो आनी हो क्विज ताका हांवें दाखयलो आनी क्विजा खातीर पयले 5 उत्पत्तीच्या पुस्तकांतले 5 आवेस्तर वाचूंक जाय ते हांवें म्हज्या पुताक सांगले. तेन्ना तो क्विज घेवन आनी बायबल घेवन बसलो. 5 ताणें हे आवेस्तर वाचले, क्विज ताणें आन्सर केलो. आनी तेन्ना ही माय सांगता, आपणाक कितली खुशालकाय भोगली म्हज्या पुतान बायबल उगडून 5 आवेस्तर उत्पत्तीच्या पुस्तकांतले वाचून क्विज आन्सर केलो. आनी आतां त्या दिसाच्यान तो सद्दां बायबल वाचता. अशी ती आवय, ती माय आपल्या पुता विशीं बरोवन म्हाका मॅसेज धाडली. कितली खुशालकायेची खबर. ह्यो सुकुल्लो 10 वर्साचो भुरगो बायबल वाचूंक लागला. सुकुल्ल्या भुरग्यांनो, तुमी आतां इस्कॉलाक वचनात, तुमकां कडेन आतां जायतो वेळ आसा. मेक कमिटमेंट टू रीड बायबल एवरी डे, नॉट बिकॉज ओनली देर इज क्विज आसूं ना आसूं, बायबल वाचा एवरी डे. स्पेंड सम टायम रिडींग युअर बायबल. तेन्ना आमी जेजूचे शिकवणेक वतले, बरें करतले आनी खबर आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावतले. दुसरी सुवातेर भुरग्यांनो, आमी जेजू विशीं उलोवंक जाय. वी हॅव टू टॉक अबाउट जीजस. कोणाक उलोवंक जाय आमी? आमच्या घरच्यांक सोबे आमी जेजू विशीं उलोवंक जाय. आमच्या इश्टां लागीं आमी जेजू विशीं उलोवंक जाय. द मोर वी टॉक अबाउट जीजस, द मोर वी प्रोक्लेम जीजस. आनी आमकां जायते सोयीक मेळटा. आतां फुडें तुमी इस्कॉलाक वचना, पूण आमी जेन्ना इस्कॉलाक वयता कितलीं जाणां आमकां मेळटात. आमची इश्टां मेळटात, हिंदू भाव मेळटात, आमची मुस्लीम भाव भयणां मेळटात, दुसऱ्या धर्माची भाव भयणां मेळटात. तांचे सोबे आमी जेजू विशीं उलोवंक जाय. वी हॅव टू स्पीक अँड टॉक अबाउट जीजस. हांव जेन्ना वास्को इगोर्जेन आसलो तेन्ना म्हजो एक व्हडलोसो भुरगो नील म्हणून 8 वर्सांचो आसलो. ताका बायबलाचो पोस्ट, बायबल वाचतालो, लायफ ऑफ सेंट्स वाचतालो. आनी केन्ना केन्ना हांव तेगेर येता तेन्ना म्हाका प्रश्न विचारतालो बायबला विशीं, सेंट्सां विशीं, भाग्यवतां विशीं म्हाका प्रश्न करतालो. आनी ताचे प्रश्न आयकून ताची उमेद जेजू विशीं जाणा जावं, वळख घेवं म्हाकाय खुशालकाय भोगताली. पूण निलाचेर मामी म्हाका एक दीस अशें सांगलें, तो इस्कॉलान, नेवीच्या इस्कॉलान तो शिकतालो आनी तो नेवीच्या इस्कॉलान आपल्या इश्टांक जेजूची खबर सांगतालो, सांताची खबर सांगतालो. He used to talk about Jesus and saints to his friends and non-Christian friends. एक व्हडली खुशालकायेची गजाल आनी तोखणायेची गजाल की हो सुकुल्लो भुरगो जेजूच्या मोगान पेटून आपल्या इस्कॉलान, आपल्या इश्टांक जेजूची खबर सांगतालो. आमकां सोयीक मेळटा तेन्ना आमी जेजू विशीं उलोवंक जाय, जेजू विशीं सांगूंक जाय, जेजू दुसऱ्यांक आमी दाखोवन दिवंक जाय, जेजूक आमी परगटूंक जाय. निलान केला तशें आमी सगळें कितें करूंक जाय. आनी निमाणे सुवातेर, तिसरे सुवातेर आमी जेजूच्या परगटणार जातले, बरे खबरीच्या परगटणार जातले आनी खुशालकाय हाडटले, आमी बऱ्यो करून आदारूंक जाय. प्रोक्लेमेशन
proclamation of good news completes when we do good actions, good deeds. नाजाल्यार आमचें proclamation incomplete. आमी जेजूची बरी खबर तर परगडटा आनी जेजूची बरी खबर तर परगडूंक सोदता. आमी बऱ्यो करण्यो आनी बऱ्यो करून बी जेजूक परगडपाची गरज. आमी झोवाचे वर्तमानांत 6व्या आयस्परांत जेन्ना जेजू 5,000 लोकांक जेवण वांटून दिता, उणें वांटून दिता, थंय आमी एक सुपुल्लो भुरगो 5 उणे 2 वासरे जेजूक दिता ते आमी पळयता. उदाहरणां सिसा लागीं उणें नासलें, जेजू लागीं बी उणें नासलें, लोकां लागीं बी खावंक कांयच नासलें, पूण हो सुपुल्लो भुरगो आपल्या लागीं आसलेले 6 उणे 5 उणे आनी 2 वासरे भाव भयणीनो आनी सुपुल्ल्या भुरग्यांक जेजूक दिता. जेजू तांचेर आशिर्वाद घालून लोकांक वाडटा. कांय बरी दयाळ करणी ह्या सुपुल्ल्या भुरग्याची. सुपुल्ल्या भुरग्यांक आनी आमी सगळ्यांनी असल्यो दयाळ करण्यो करपाची गरज. जेन्ना आमी अशें करता आमी दुसऱ्याच्या जिवितांत खुशालकाय हाडटा. दुसऱ्याक आमी उलय नासतना बरी खबर जेजूची परगडटा. आमच्यो करण्यो दयाळ मोवाळ जावंक जाय. भुरग्यांनो, आमच्या घरांत आवय बापायक जेन्ना आमी आदार दिता, आमच्या बाबा भयणांक जेन्ना आमी आदार दिता, कोण गरजेक सांपडला ताका आमी आदार दिता, जेन्ना आमी नाडलांत वावर करता, आमच्या घरांत वस्तू मांडावळीक दवरता, आमी घरांत सान मारपाचो वावर करता, तेन्ना आमी जेजूकूच परगडटा. असले आमचे जिवीत जावन आयच्या देवाच्या उतराक गौरव घालता. जो जेजू बरी खबर बापाची ताणें परगडली, आमचो सर्वंटाचो जावन आयलो, तो जेजू यादगार येतो. तो जेजू आमकां बळ दिता. तो जेजू आमकां बरी खबर परगडून दुसऱ्याच्या जिवितांत खुशालकाय हाडून आनी खुशालकायेचें गवाय जावन आनी आपले खुशालकायेन वांटो घेवंक तो जेजू आमकां कृपा दिता. आमच्यांनी घडये पोरशी येवन जेजूक शेवूंक जायना, पूण जेजू आमच्या काळजांनी आसा. जितले आमी ताका आवडटा तितलो तो आमच्या काळजांत येता. तोच आमकां बळ दिता. आयज ताच्या उतराचें बळ घेवन, ताच्या आसनेचें बळ घेवन, ताची बरी खबर परगडून ताचें आमी गवाय जावन ह्या दिसांत आमकां सगळ्यांक बळ आनी कृपा बापा लागीं मागूं. ह्या वेळार आतां आमी आमची थोडी मागणी त्याच आमच्या सुरपदवीदार बापा मुखार आतां दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडारी आपल्या आताकाल आसलोल्या पोरचेक ओत्मीक चोरव दिवंक आधुनीक साधनाचो उपयोग करतात. मिसाचे बलिदान दिसपोटी सगल्याक सोंपेपणी पावयत आसात. ताचे ह्या वावराक बापाचो आनी मारयेचो भरपूर आशिर्वाद आसल्यार पुरो म्हूण मागुया. विश्वासान बापा आमकां दोळेन आयकून घे. आमच्या देशाचे फुडारी हे महामारीन वावुरतना सगल्यांची परिस्थिती ओळखून एकेच नदरेन गरज आनी फावो ताकात त्यो सवलत्यो मेळोवंक ते वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान बापा आमकां दोळेन आयकून घे. बावट शिपडावंक आमचो हूक आनी कायदो.
कोण भाशेन आनी कोण पोरयान आमी तो परगोडटाव ते सोण एकल्याचेर दल्लोलें आसा. केन्नाय अस्कोतायेक लागून चुकी आदारल्यार त्यो चुकी आमच्या बऱ्या वावराक आडकोळीचो फातोर जायना जावंक आमकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बापा, आमकां दोळेर आयकून घे. मारये भाशेन बरी खबर परगोडटाव तेन्ना जेजूचे कुशालकायेचे आमी गोवाय जाता. ह्या जिवितान न्हय जाल्यार सासणाच्या जिवितान तरी फावो जातलें हें बरोवशान आमी जिवंक आमकां पवित्र आत्म्याचें बळ दी म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बापा, आमकां दोळेर आयकून घे. भोव सुर्गीच्या बापा, तुजे मुखार आमची खालती मागणी आनी विणवणी आमी दवरल्यात. ती आमकां फावो जाल्यार तूं दी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. भेटोवण्याच्या वेळार गीत गावया. C14 पेज 34. C14. तेणी आमची भेटूंक हाडटा, आमची काळजां दाटून घालता. तूं कोण दिता, स्वीकार करून प्रार्थून मागता. नाहुंडो आतार हाडटा, दाका सोडून समोर दिता. आमचे सुद्दां सोर्बेट वयता, मागुरगे म्हूण विनोद करता. आमचो उंडो बदलतलो, जेजूची कूड तो जातलो. आमकां परतून तो मेळटलो, जेजू आमचे कान जातलो. मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशा आनी तुमचें बलिदान सूर पुदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्फोट मानून घेवं. सुर्गीच्या बापा, तुज्या पुताची आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्याव. ह्या पासो ती देणी आमी तुका भोक्तीन समर्पिताव आनी तुज्या हातांतली परतून घेताव. ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेचे विणवणेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस ओदीक आमी बरो म्हूण आमी मागताव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची कारजा सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापून म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागेवन तांकवार मायेचो भोक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिन वासनेचें गीत गावून तुजी कोनवाडाय आमी वाखाणटाव. शेकांशेक प्रितुमीचेर कितली वोडती तुजी विस्मिता, सर्वकारी मनशाताय कितली अप्रिमी तुजी दोयेडाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सुरवंडार मनशाकुडाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशी देवदूतांचो दलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
Dolbara Sorvespo tu Sorgani Sausar Bolya Rucha Voivova Usurgituka Usurgituka Sorvesvora Navieta Sorvesvora Usurgituka बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेसपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaco good porgo tuya Gesù melo, Gesù cibo zala, Gesù no ganetolo. Gesù melo, Gesù cibo zala, Gesù no ganetolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजी पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुवडी बापाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसा तुजें पुरसुरीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता किरीत भाशेन आयच्या दिसाक जी सॅक्टरां जी मिसाची मांडावळ सांबाळटात तांकां आनी तांच्या कुटुंबा खातीर आमी मागता आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागेवन सुसे बागेवन दोमनुता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन.
जेजूचे बरे खबरीचे आमी गवायसांव किरीत भाशेन दिसपोटी आमकां जेसून मागणें करूंक शिकयला. ह्या मागण्यांतल्यान खरेंच आमी संवसारांत ताळणेंत पडना जावंक पूण दुसऱ्यांक चुकलोल्यांक आमी बोगसून ताजें राज विस्तारूंक खतखत्यान धीर घेवन जेजून शिकयलेलें मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालनीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान ओत्रेकताव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसगाळ आनी तुजे कुशे परमोडे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेताय रासूच चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. बरी खबरीचे परगुटणार आनी गोबायांक जावंक ही आसा ती देवाची शेळी. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुकली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमेवा खातीर मागणे. मोगाला जेजू, मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. घेवंक आशेता. हे घोडे तुका हांव संस्कारांत घेवंक सोकोना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदीस वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. कुमन्यावा वेळार गीत घेवया. D34 पेज नंबर 65. D34. Otmia moja gayon kun Kushal kainu lasso Moce vito cieta Mozo Dio bo Gesù Otmia moja gayon kun Kushal kainu lasso Moce vito cieta Mozo Dio bo Gesù Bukialo mozo otmo Wirungialo ciumozo Ailo Gesù Dio taru Apul mozo pranzalo Moja gayon ko Ushaka lasso Moce vito cieta
Vostro Dio ci fu Gesù, ogniamo ciagańko, usiąkaj nulla so, voce vito ci età, vostro Dio ci fu Gesù. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, बागेवन तांकवार मारेचो उगडास करून सुर्गीचें जिवीत दितल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. तेच सांकवार मायेची आनी सगल्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आयची नोवेनाची मांडावळ केल्ल्या सॅक्टर चिना पेंटा फोंडवे ह्या सॅक्टरांतल्या सगळ्या भाव भयणांक आमी दिनवासता आनी तुमच्या सॅक्टराचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. आयज आमकां देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक आदार दिला फादर मारियन कॉस्ता, डायरेक्टर ऑफ डायसिजन सेंटर फॉर बिब्लिकल अपॉस्टलेट. जशें प्रवचनान फादरान सांगलां तशें एक बायबल क्वीज चालू आसा जो आमकां डायरेक्टली डायसिजन सेंटर फॉर बिब्लिकल अपॉस्टलेट हांगा तावन येता दर आयताराक. तो आमी आमच्या ग्रुपाचेरूय घालता. समजता तुमी तातूंत भाग घेतात म्हूण आनी तुमच्या भुरग्यांकूय तुमी हें उत्तेजन दितात म्हूण. तेच बरोबर ह्या सेंटरान तावन आमकां अनसंग हिरोज म्हूण ही एक सिरीज येता जे पवित्र पुस्तकान थोडे नामनेचे मनीस आसात आनी तांची आमी चडशी घडये वळख घेवंक ना, पॉप्युलर न्हय ते. तांचे विशीं आमकां दर आयताराक एक धाकटीशी सिरीज येता 4 ते 5 मिनटाची. ती बीन आमी आमच्या वॉट्सॅप ग्रुपांचेर घालता. तशेंच आमच्या मिसाच्या आदीं आमी वाजयता. तातूंतय तुमी भाग घेवचो आनी पवित्र पुस्तकाचें आमी आनिकूय हे भाशेन वळख घेवंक आनी पवित्र पुस्तकांतल्यान देवाचें उतर आमी सगल्यांक एकामेकाक वांटूंक वो आमकां एक सयेक जावं दी. फाल्यां मिसाची मांडावळ नोवेनाची मांडावळ करूंक सॅक्टर इग्रेजा आनी आसोय. फाल्यांचो विशय मारये भाशेन भावार्थाचे आकारणेन वांटो घेता तेन्ना जेजूचे शिकवणीचे आमी गोवाय. फाल्यां आमची कोलकाताची बागेवन तेरेजा म्हणजे आमची मादर तेरेजा तिचोय आमी सेवाधर्मीक उगडास करता. तशेंच फाल्यां टिचर्स डे जाल्यार ह्याय दिसाक आमी फाल्यांच्या दिसाक सगळीं नोवेनाच्या मिसान वांटो घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पुदवेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. वेलांकांनी सायबिणीक नोवेन. हे भोव पवित्र आंकवारी जेजूची माय जावच्याक सासणाक थावन तुका पवित्र त्रित्वेन वेंचून काडली. आमी तुजी खालतीं चाकरां तुका आमचें समर्पण करता. देवाच्या पुताक तुज्या कुसव्यांत हाडून ताका जल्म दिवंक तुका संतोश भोगलो. तो संतोश आमी तुका परत दिवंक आनी वाडोवंक आमकां बळ दी. दुखी खोतीक सांपडलेल्यांचे मोगाळ माये आमच्या गोरजांनी तुजी मजत आमकां दी. तुज्या पुतान मुळां मागात आनी तुमी घेतल्यात. हे ताचे भासावणेचेर आमी विस्वास दवरता. तुज्या पदवेदार बळान आमकां पाव म्हूण आनी ह्या नोवेनांत मागता ते उपकार देवाचे खुशे प्रमाणे मेळून घे म्हूण आमी व्हडेलान विकायेन तुका प्रार्थिता. ह्या वेळार आमची कितेंय गरज आसा जाल्यार सर्गीच्या आवयच्या फुड्यान दवरुया.
मोगाळ माये तुजो मोगाळ पूत तुज्या कुसव्यांत आसलो तेन्ना तुजें निर्मळ काळीज सैंबा वर्त्या मोगान आनी संतोषान भरलें तशें आमचो बावार्थ आनी विस्वास सर्गीच्या बापाचेर थीर कोर आनी आमचें काळीज मोगान भर. नोमान मरये कृपेन बोलोले सर्वेश्वर तुजे टाय आसा वस्तऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ जेजू. भागेती मरे देवाचे माय आमच्या बापाय खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरये कृपेन बोलोले सर्वेश्वर तुजे टाय आसा वस्तऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ जेजू. भागेती मरे देवाचे माय आमच्या बापाय खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरये कृपेन बोलोले सर्वेश्वर तुजे टाय आसा वस्तऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ जेजू. भागेती मरे देवाचे माय आमच्या बापाय खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ए देवाचे माये गाब्रिएल देवदूतान तुका कृपेन बोललेली म्हूण पाचारली ह्या ताच्या नोमानाक आमचोय नोमान एकठांय करून आमी तुका वाखाणटाव. संवसार सोरोपर्यंत आमचो तुका पोरकोण दिताव. हे दुखेस्तांचे बुजवणदारे तुजे पदवेदार मजतीन मागलेली देणी आनी उपकार आमकां मेळून दी म्हूण आमी तुका विनयताव. मारये आमचे मोगाळ माये तुज्या दुलोब हातान आमचो आत्मो आनी कूड घालताव. जागेंत न्हिदेंत वावरांत विसवांत सदांच तूं आमचे सरशीं राव. कोश्ट आनी हुस्के जिवीत आनी मरण तशेंच सूख आनी दूख तुजे स्वाधीन करताव. सगळें जेजू खातीर तुजेंच करून घे आनी आमकां सासणांक लाभता तशें जावं. भाग्यवंत बेर्नादाचें मागणें. हे बोव कोनवाळे आंकवार मारये उगडास कोर की तुज्या गोपांत येतेल्यांक तुजी मजत मागतेल्यांक आनी तुजो आदार सोदतेल्यांक तुवें ताका आलाशिरो दिनासतना दवरलाय म्हूण केन्नाच कोणें आयकूंक ना. ह्याच बोरवांशाचे उर्बेन आमी तुजे वेंगेंत येताव. आमी पातकी पूण तुजे मुखार दुखेस्त उबीं रावताव. हे देवपुताचे माये आमच्या मागण्यांची बेपरवा करूं नाका पूण तुजे काकुतीन तें आयक आनी फळादीक कोर. आमेन. शेवटाक गीत घेवया T26 पेज नंबर 215 T26. Maria Pai Curpeci Cota Benzo Voleri Maria Pai Gesuci Maria Mai Moci Maria Mai Curpeci Cota Benzo Calza vocea vopta Dobra vorti gorsa Ciber vocea che loita Oca ce mai voce Tu ce megelita Maria, 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 voce va. Maria, Maria.
Maria tu Bapaci, o tinggi tuannya ci. Maria mai putaci, Maria mai moci, Maria mau Bapaci, o tinggi tuannya ci. Maria mai putaci, Maria mai moci, tu luptu cena.